ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान निमणे दिवचले वेदांता खणेवयली मिनाची येरादारी मंगळारच्यान सुरू जाली। कंपनीन हायटेक ट्रक कामाक लायिल्ल्यान मिनाचे येरादारी वयल्यान दिवचले कफुसांव निर्माण जाले। हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयली। मात आता हे कफुसांव मिटून पयली प्रमाण मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। ट्रान्सपोर्ट बंद दवरून आमकां तितलो हे जायना, चलना हेचेर कित्याक जर ट्रान्सपोर्ट चल्लो तरूच जर आमच्या ट्रक मालकांक कितें तरी त्याचो इन्कम मेळटलो हेचेर। पूण ह्या एक उद्दिश्ट हेतू आमी फुडें दवरून आमचे जो पयलो जो आमचो मुवमेंट आसलो त्यो गाडयो भायर काडपाच्यो हांगासर मायनिंगच्या पिटांसून तो इश्यू आमचो एक साध्य जाल्लो आसा हेचेर थोड्या प्रमाणान तरी हेचेर। पूण आमकांय आमची एक इफिशियंटी दाखोवन दिवची पडटली। जेन्ना रिजेक्शनाक जेन्ना आमच्यो आतां गाडयो चलतल्यो जाल्यार त्याचे रिजेक्शन आहा ते जे मायनीचे आसा पळय ते आमच्या गाडयांनी आमी काडूंक शकता हेचेर। कित्याक तांच्यांनी कितें केलां, आमकां न विचारता दुसऱ्याच्यो गाडयो घातलेल्यो आनी मागीर तांचे परत जालें की तुमच्यो गाडयो 6 टायरांच्यो आसा, 10 टायरांच्यो गाडयो आमी घातल्या, तितूनसून ज्यादा म्हाल येतलो हें येतलो तें येतलो सगळें दाखयलें। पूण आमचो प्रामुख्यान पयलीं पासूनच हे विरोध आसलो की आमी ह्या मायनीचेर म्हणटा ते 6 टायरांच्योच गाडयो घालून आमी तुमचो ट्रान्सपोर्टेशन करतले आनी जे कितें ट्रान्सपोर्टेशन कसलें आसूं ते सगळें आमी ह्या 6 टायरांच्या गाडयांनीच करतले आमचे। कित्याक गेली 12 वर्सां ह्यो गाडयो आमी सांबाळून दवरलेल्यो आसा हांगासर, प्रत्येक वर्सा मेंटेन करून दवरलेल्यो आनी त्या गाडयांचो जर आतां आमकां ह्या टायमार जर उपयोग जर करपाक मेळना जाल्यार आमी आनी दुसऱ्यो नव्यो गाडयो घेवपाचे हितूनसून परिस्थितीन ना हांगासर। कित्याक आयज नवी गाडी जर घेतलो जाल्यार 6 टायरांची सुद्दां घेतलो जाल्यार 36 ते 37 लाख रुपया तिका आहा आनी हेवी ड्युटीची गाडी घेतलो जाल्यार 52 लाख रुपया तिका हें आहा। ती परिस्थिती आयज आमच्या ट्रक मालकांचेर खंयसरूच कोणाचेरूच ना। ताका लागून आमी जो विशय ताणून धरलो हेचेर, कित्याक जर तर आमी तो विशय जर ताणून धरूंक नासलो हेचेर जाल्यार आयज आमकां म्हणटा ते दिसाक 2 ट्रिपी जावं वयर मायनींग कितें काम मेळटा पळय तेचेरूच आमकां हें समाधान मानून घेवचें पडटलें आसलें। तितूनसून आमचो ड्रायव्हरांचो पेमेंट जायनासलो, कांय जायनासलो, आमच्या हिशोबाक बसनासलें। जो धंदो करता पळय धंद्याची एक लायन आसता पळय ते लायनीसून तुजो सगळो हिशोब काडून तुजें कॅल्क्युलेशन काडून बाबा त्या फातरांकूय कितें तरी मेळपाक जाय, पूण ते हितूनसून कांयच मेळनासलें, परते आमकां भितून घालचें पडटालें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।